ते भाशेन हे उदकाचे प्रॉब्लम आमचे गार्ड सांजे दियार मेजर प्रॉब्लम आला आणि आम्ही येवचे पयलीं पासून हो इश्यू सदांच आसतालो आणि जेन्ना जेन्ना आमची असेंब्ली चलताली आमचे बजेट सेशन त्या टायमाचेर आमी असेंब्ली आसताले आनी ते मागीर डिपार्टमेंटाक वयताले तेंगे मोर्चा घेवन आनी ते व्हिडिओ सदांच सर्क्युलेट जाताले आनी हो डिमांड तेमी आमी जेन्ना घातलो तेन्ना स्टार्टिंगाक आमचो प्रपोजल घातलो तेजो एस्टिमेट जालो कांय कारण डिले जावन परते चेंजीस जावपाक लागले आनी फायनली एजो एस्टिमेट जावन हँड जावन तेजी वर्क ऑर्डरय मेळ्ळी. हांव काणसांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत फायनान्स डिपार्टमेंटान इतली 3.9 crores प्रोजेक्ट इतली पास जावपाक जायते डिफिकल्टी आसतात आनी आमकां तो हो प्रोजेक्ट पास केलो ऑर्डर फायनान्सांकूय पास केली आनी जेन्ना तुमी जाणा आसतले पयले म्हाका एक PWD म्हणून डिपार्टमेंट आहलें आनी त्या डिपार्टमेंटान वॉटराचें तितूच आसलें. आतां म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टराक एक गोवन आयलें कित्याक उदकाचे प्रॉब्लम वाडत आसा आनी ते सिस्टमॅटीक सॉल्व करपाक जाय आनी तेन्ना ताणें हें वॉटर डिपार्टमेंट ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट केलें आनी आमचो मिनिस्टर सुभाष फळदेसायाच्या हातीक दिलें आनी बऱ्या मनशा हातीक दिलें कित्याक तो सिस्टमॅटीक स्टडी करता आनी प्रॉब्लमां सॉल्व करता. कित्याक जायतीं वर्सांची प्रॉब्लम आहाय हाका खात्री आहा आमचो मिनिस्टर हें सॉल्व करतलो आनी जे उदकाची प्रॉब्लम आतां म्हणटात फ्युचर वॉर जातलें तें उदका लागून जातलें म्हणटात. सो हें मुखार वॉर जावचें आमचे मदें केस्तांव जावचें न्ही म्हणून हें एक गांवांनी हें उदकाचें प्रॉब्लम कित्याक आमचे लागीं उदक जायत आहा पावस जायत पडटा कितलो स्टोर करपाचें कितलो डिस्ट्रिब्यूट करपाचें आयज मिनिस्टर हाची टीम आखी स्टडी करतली आनी हे प्रपोजल फॉवर्ड करून हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आमची कॉन्स्टिट्युन्सी जायती व्हडली आहा आमी असेंब्लीकूय उलयल्ले आहेत आमचे बेतूल सावन आमचे मुगाडी सावन लागता ती आनी उदकाचे प्रॉब्लम आमचे सायडीन व्हडले सायडीनी हाय एरिया आहाय थिंगा आमचे चड प्रॉब्लम जाता. उदक येता पूण ताचो प्रेशर आसना आनी प्रेशर ना म्हणजे मागीर रोखडो बोवाळ जाता आनी जेन्ना पायप तेन्ना मेंटेनन्स जाता तेन्ना आमकां जायते फोन येता कंटिन्युअस फोन येता आमी कंटिन्युअस फोन आमचे इंजिनियराकूय म्हणटा चीफ इंजिनियराकूय म्हणटात जायती प्रॉब्लम सॉल्व कित्याक उदक नासतना हें जायना. आतां सद्याकूय 2 दीस आमचें उदक बंद आहा मेंटेनन्साक लागून. सो इंजिनियराकूय सांग स्टँड बाय राव म्हणलां शॉर्टेज जाल्यार टँकर रेडी करून दवरून कित्याक आमी जाणा खंय शॉर्टेज जातली ती एरियान प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय. सो आयज हो टेंडर जालो तो 3.9 आतां आमची ही कावर पाद्री पाट आमचे कार्बन फॅक्टरी प्लस आख्खें गाडी मोळ ही आख्खी एरिया आमची हें उदक प्रॉब्लम सॉल्व जातलें. आनी जेन्ना अशें शॉर्टफॉल जाता प्रेशर लो जाता आमचो एक प्रपोजलूय आमच्या मोळान दिल्लो आहा आमी असेंब्लीकूय घायलो आहा इंजिनियरा कडेन उलयल्ले आहा थिंगा एक प्लेसूय आयडेंटिफाय करून तेजी प्लेसीची NOC तेमी दिल्ली आहा. थिंगा आमकां फकत एक सांप टँक एक ओवरहेड आनी एक पंप हावस घालून दिल्ले जाल्यार केन्नाय असले इश्यू जाल्यार थिंगा डिस्ट्रिब्यूट करपाक सामकें इजी जातलें आनी म्हाका दिसता सामकें जे मेजर पार्ट आहा थिंगा उदकाचें प्रॉब्लम फ्युचरा आसपाना कित्याक एक स्टोरेज टँक आसपाकूच जाय तशें हिंगा एक आमची आनी इंजिनियरा उलयता आमची पोकळी वाडा ती एरिया ते सायडीन बेतूर बांगाळी ती एरिया मेजर थिंगा उदकाचें प्रॉब्लम आसा. आतां म्हाका खात्री आहा हें डिपार्टमेंट सेपरेट जाल्लें आहा आमची मेजर काम हें जाल्लें आहा जायतीं कामां बारीक कामांय जाल्लीं हांवें वॉटर डिपार्टमेंटा वरवीं आनी हेंय काम ही टँकाची फ्युचर स्टोरेज करपाची फाटींच आमची एक स्टोरेज टँक अरावंड 400 ml टँक ती 20-25 वर्सां पयलीं बांदलेली चिंचणी गांवांत आनी एक सांप आहा ताका ओवरहेड आहा पंप आहा सिस्टमॅटीक सॉफ्ट टँक पूण 20 वर्सां ती चलना आसली ती बंद आसली कित्याक तेन्ना 20 वर्स पयलीं उदकाचे वाटले प्रॉब्लम आसूना पूण तेन्ना ही प्रॉब्लम स्टार्ट जाली फाटली 1 वर्स 1.5 वर्स जाले ते फाटीं ही आख्खी रिनोवेट पेंटींग करून पंप रिपेर करून सगळें करून तेचेय पायपलायन डिस्ट्रिब्यूट करून थिंगा उदक स्टोरेज केला तेंची बायडा एरिया ते प्रॉब्लम आतां सॉल्व जाल्ले. सो अशे भाशेन आमचे एक वेवसाय आहा तेजें मातशें मेंटेनन्स जावपाक जाय. फाटीं पयलीं मेंटेनन्स जायनासतना तो टँक उरलो आहाय. सो जशी आमची बायडा केल्या तेच भाशेन सिमिलर
की तिनूय फार्म ओव्हरहेड आनी एक पावस गेलो जाल्यार एक एटलीस्ट पोखरेवाडो आनी आमचे मोड हे एरियान कित्याक आमचे दोनूय सायडीन प्लेस आयडेंटिफाय केले जाल्यार आमचे मेजर प्रॉब्लम उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व हांव चड आनी चड तेका कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे क्रुज सिल्वा एक आमदार म्हूण जरी तो ऑपोजिशनान आसलो जाल्यार सरकारा कडेन बरी रिलेशनां दवरता फॉलोअप इतले पावरफूल करता खंय गेलो जर जाय जाल्यार आमची विधानसभा आसल्यार कॅबिनान येता तर आमी कोण ऑपोजिशन कोण रुलींग हे पळयना आसतना आमचे सरकार आमचे प्रमोद सावंत आमचे सीएम सदांच सांगता की आमी लोकां पासत आसात खंयचे आमदार तो खंयचे पार्टीचो तो आमकां सपोर्ट करता ना करता पूण आमी आसात त्या लोकां खातीर लोकांनी हे सरकार घडयल्या म्हूण लोकांक जे वस्तू जाय आनी तो आमदार इतले बरे फॉलोअप करता जर जाय जाल्यार आमी ती कामां घेवंक जाय म्हणूनच आयज क्रुज सिल्वा म्हजो बरो आमीक आनीक तो जायते फावटी म्हाका फोनाचेरय सांगता ऑफिसांनी येता केन्नाय घराय येता आनी सांगता की ही कामां आसात ती आमची जावपाक जाय खंयचेय आमचे उदरगतीचें काम जे आसा आमी पळोवपाक जाय एखादें दिसता ते आमकां एक फावटी सांगलें आनी दुसऱ्या दिसाक लोक मागणी करतात 20-25 फायली 2-3 फावटी ती वयर सकयल वयतात आनी गेल्ले फावटी त्या ऑफिसान वचोन ही फायल दुसऱ्या टेबलार धाडची पडटा आनी आमदार जर एक्टीव ना आमदाराची टीम जर एक्टीव ना जाल्यार ही कामां उरना आमी कितें म्हणटात केन्ना पंचायतीन आमी रेझोल्युशन केन्ना घेयले आमदाराक सांगले आमचें काम सोंपलें म्हाका आमचे पंचायत हे आसात जे वार्डाचेर काम लागता ते आमदाराच्या फाटी 2 त्या ऑफिसान वचून ती फायल मातशी पुश केली जर जाय जाल्यार ती कामां फास्ट जावन वयतात कारण खंयची फायल ऑटोमॅटिकली ती पुश जायत ना आमच्या बाबूक खबर आसतली तो पयलींसान काम करीत आयला म्हाज्या बरोबर आनी ताचो तो आयज पर्सनल सेक्रेटरी आहा ही कामां जर फॉलोअप करना जाल्यार कोणाचेंच जायना जितको एमएलए एफिशियंट आहा तितली कामां बेगीन जातात आयज ताणें सांगलें आसा रस्त्याचें काम हिंगा जालें लायटीचें काम जालें आतां उदकाचेंय काम जाता सगळीं कामां बरोबर मुखार वचपाक एमएलए आसा तो कॉन्शियस आसपाक जाय एक्सेसिबल आसपाक जाय आनीक तो शादूर आसपाक जाय म्हूण हांव कॉन्ग्रेच्युलेट करता एक बरो आमदार तुमकां मेळ्ळो आसा आनीक सगळे विसोन जाय तेन्ना अपोज करपाचो लोकां खातीर अपोज करपाचो आपल्या फायद्या खातीर न्हू आनीक हे काम तो मुखार व्हरता टँकर हाडलो जर जाय जाल्यार म्हाका ते 2-2.5 हजार पडटात हांगासर म्हाका 45 रुपया भितर एक टँकर यूज करपाक मेळ्ळे म्हूण ते जर यूज केले जाल्यार आमी दुसऱ्याचो आमी तकल्यान दवरपाक जाय कोणाक तरी आमी उदक दिनासतना आमी मेळटा म्हणून हिंगा सगळे वापरतात ते जावपाक जायना म्हणून इट इज व्हेरी एसेन्शियल दॅट वी मस्ट कन्झर्व प्रिझर्व अँड यूज अवर वॉटर सारखे ज्युडिशियसली आमी यूज करपाक जाय आमकां जाय तेच कामाक आमी यूज करपाक जाय म्हणून हांव मागता सगळे लोकां कडेन आमी जायते प्रोजेक्ट केल्ले आसा हो प्रोजेक्ट म्हज्या गांवांत भितर जाल्लो आसा साळावलेच्या उदकांत त्या वेळार 40 वर्सांच्या पयलीं 650 फॅमिली आयज त्यो जाल्ल्यो आसात 2000 फॅमिलीज दे वर शिफ्टेड दे वर रिलोकेटेड दे हॅड टू गिव अप देअर टेम्पल्स दे हॅड टू गिव अप देअर फॅमिलीज हाऊसेस देअर प्रॉपर्टीज they shifted to another place 10-15 kilometers away in the jungle even then त्यांना कोणीच केन्नाय कंप्लेन केली ना म्हणून आयज आमचे सगळे हाफ ऑफ दी गोवा इज फेड बाय सेलावलीम अँड वी मस्ट थँक ऑल द सेलावलीम पीपल जाणी आपली घरादारां आपली भाटां बेसां आपली टेम्पल्स आपले कुरीस आपल्यो इगोर्जो हे सगळे सोडून ते दुसरे कोण सरकारान दिता थी कोण शाळेत रावलो कोण स्कुलांत रावले घरां बांदता म्हणल्यार आनी तांणी आयज कोण दिल्ले आसा आनी ते आफ्टर 40 इयर्स हांव आतां आमदार जाल्या उपरांत तांकां तांची जागा मेळपाक लागले 650 पीपल have been given now a plot of 10,000 square meters of area after 40 years आमी तांच्या नांवार कोण दिता हे सरकार आसा ते त्या खातीर काम करता जे कोणी आमच्या सरकाराक जमीन दिल्ली आसा त्याचो सन्मान करपाक जाय ताका हॉनर करपाक जाय आनी ताचे रायटफूल जे कितें जस्टीस करपाक जाय ते आमी करतात म्हणूनच आयज परत एक फावटी हांव खूब खूब दिनवासता आमच्या सगळ्या ह्या भावाक तुमी आमच्या क्रुज सिल्वाच्या बरोबर रावले आनी एक डेव्हलपमेंट तो चड उलयना पूण उलयता ते बऱ्या भशेन लोकां खातीर झगडी मारपाक जाय जाल्यार तो मारता आनी एक बरो आमदार तुमकां मेळ्ळा म्हणून आयज तुमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता की क्रुजाक कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय
कारण काम हातीन घेयले तो केन्नाच ताका न्हीद पडना आणि दुसऱ्याकय तो न्हीद पडपाक दिना आणि कसलो आमदार म्हाका दिसता की फावो जाता आमच्या ह्या सगळ्या लोकांक देव बरें